आझादी का अमृत काळ ह्या वेळार भारत देशाच्या लोकशाहीतले लोकमंदिर संसद भवन न्यू पार्लमेंट हाऊस हाच्या उक्तावणाचो कार्यक्रम 28 मे ह्या दिसा आसा आणि खरोखरूच हो एक ऐतिहासीक सुवाळो प्रत्येक MP खातीर प्रत्येक लोकप्रतिनिधी खातीर जाका हाचें निमंत्रण मेळ्ळें तेणी ह्या सुवाळ्याक खरोखरूच उपस्थित रावपाक जाय आणि उपस्थित रावन आमी हो कार्यक्रम एक हो कार्यक्रम खूब व्हड कार्यक्रम आसा। माननीय प्रधानमंत्रीजी नरेंद्र मोदीजी हांणी 75 वर्सां उपरांत पयलेच फावटी विचार केलो आणि न्यू पार्लमेंट हाऊस कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट केलें। ज्या पद्दतीत ज्यो MP खातीर सुविधा लोकांचो आवाज लोकसभेत उठोवपा खातीर राज्यसभेत काडपा खातीर ज्या पद्दतीच्यो सुविधा उपलब्ध जाय त्यो प्रत्येक लोकसभा आणि राज्यसभा MP खातीर थंयसर उपलब्ध करून दिल्ल्यो आसा। काँग्रेस पार्टी आणि ताच्या बरोबर विरोधी पार्टी अननेसेसरी हाज्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक विरोध करपाक सोदता। आमी जर इतिहास काडून पळयलो आसत जाल्यार भारत देशाचें स्वतंत्र 1947 जाल्या उपरांत तेन्नाचे प्रधानमंत्री श्री नेहरूजी हांच्या कडेन ज्या पद्दतीत राजदंड म्हणजे सेनेगॉल हो हँडओव्हर केल्लो ही पारंपारीक परंपरा त्याच परंपरेंतल्यान फुडें वयता आसतना एनेक्शर बिल्डिंगचें उक्तावण हे तेन्नाची प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीजीन केल्लें। एनेक्स बिल्डिंगेंतली लायब्ररी ही बी तेन्नाचे प्रधानमंत्री राजीव गांधीजी हांच्यांनी ज्या पद्दतीत ताचो फावंडेशन स्टोन घातलेलो। म्हाका दिसता की काँग्रेसीक आपल्या प्रधानमंत्री किंवा आपल्या काँग्रेसीच्या कार्यकाळात केल्ले आपल्या प्रधानमंत्री चलता आणि आताचे प्रधानमंत्री ज्यांच्यांनी तर ह्या तांच्या कार्यकाळात येदे व्हडलें न्यू पार्लमेंट हाऊस जो तयार केला फुडल्या 100 वर्सांचो विचार करून ताका व्यत्यय हाडपा खातीर ताका विरोध करपा खातीर लोकांक भडकोवपाचो प्रयत्न विरोधी पार्टीक एकत्र करपाचो प्रयत्न केला। म्हाका दिसता की तांकां कोणूच बळी पडचो ना। तेंच्यांनी अननेसेसरी नाका ते विशय फुडें काडून ह्या कार्यक्रमाक विरोध करचो न्ही हांव सगळ्या पॉलिटिकल पार्टीक आव्हान करता, सगळ्या लोकप्रतिनिधीक आव्हान करता ह्या ऐतिहासीक सुवाळ्यात आणि लोकमंदिर संसद भवन हाच्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक मोठ्या संख्येत सगळ्यो पॉलिटिकल पार्टी ह्या देशांतल्यो हजर रावतल्यो आणि 28 मेचो हो कार्यक्रम हो मोठो भव्य असो सुवाळो जातलो। समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन प्रतिनिधित्व करता आसतना म्हाका ह्या सुवाळ्याक हजर रावपाचें सौभाग्य मेळटा हें हांव म्हाजें सौभाग्य समजता आणि समेस्त गोंयकारांचे हांव आभार मानता की तुमच्याच सगळ्यांच्या खातीर म्हाका ह्या सुवाळ्याक उपस्थित रावपाचो सौभाग्य मेळटा। त्या खातीर तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा। हो ऐतिहासीक सुवाळो प्रत्यक्षात जरी सगळ्यांक पळोवपाक मेळना जाल्यार टीव्हीचेर हो कार्यक्रम मुद्दामून सगळ्यांनी पळोवचो आणि ह्या ऐतिहासीक सणाचे साक्षीदार जावचे। देव बरें करूं।